हांगासर आयोजित झालेल्या भाव भयणां माय मोगाचो उपकार दिवन 2017 वर्साचे खेळाचे कॉम्पिटिशनाक सुरू करतात एंड अंबाजी सांगाती आपली पार्थ ताचें नांव जिवितान सांडलो. सगळ्या कामका कोसोड कोचेचो आयजी सामका वरतोता उमेदीचो आशोन खेळून पळय वाचो दी सगळ्यांनी आमी मोठीन जावपाचो कित्याक दिसतो आमकां कार्निवालाचो Ogli muno ya viva carnival, uno nacoya, uno carnival, forza che costau, pietà, amso carnival. Ogli muno ya viva carnival, uno nacoya, uno carnival, forza che costau, pietà, amso carnival. पाठी चेडे छोडवा जाऊन कोकणी खेळती आतानी एक्टिंग कोताले हे एक्टिंग कोताना गावचे लोक उमेदीन बसताले खेळाच्या बोळाचो आवाज ऐकून
पोतून गांवचो लोक सगळो एकठांय जाताले खेळगडे उमेदी खेळ करून घरा वेताले पोर्तुगेजान कार्निवाल गोंयान हाडलो देखो कार्निवाल गोंयान दिसती पडलो आपल्या पुर्वजांनी खेळियात कसो वयलोलो पोर्तुगेजान कार्निवाल गोंयान हाडलो देखो कार्निवाल गोंयान दिसती पडलो आपल्या खेळगड्यांनी खेळियात कसो वयलोलो अंबाजी आमचो 7 वर्सां आदी खेळतो पळोवंक लागलो आपल्यो 3 पार्ट्यो पळयतो लोकांक दाखयता बरे बरे कलाकार तातूंत घालून बरे मुखवाचो सोदून काडून 3 दीस कार्निवाल उमेदीन तो पुरयता म्हणटा एकलो पळय जिवितान सांडलो आनी दुसरो तो नशिबार केवलो आनी दिसार सुट्टा आतां कोण सांबाळटलो म्हणटा एकलो पळय नशिबार केवलो आनी दुसरो तो जिवितान सांडलो आतां दिसार सुट्टा आतां कोण सांबाळटलो आता तो सुरू करता आपली पाट जिवितान सांडलो उमेदीन बरोवन ती पाट गोंयांत जिवितान सांडलो एक पोंटी जोडलेली जाल्यार ते पोंटेन तेलाची गरज तशेंच एक गराबो मजबूत उरतलो जाल्यार त्या गराब्याक बांगड्याची तशीच एकोटाची गरज आसता तसोच हो आमचो गराबो हॅपी बर्थडे क्लेमो वेरी वेरी हॅपी रिटर्न्स आयज म्हजो बर्थडे आनी हांव सांगूंक विसरली तूं म्हजो बर्थडे बरोबर आसा सांगून उडासलो म्हणजे हा गो पिशा हांव खूब सागरा बेताचा करकार पण म्हाका उडासून नासल्यार आनी कोणाक उरतलो जाणा कितें बा जितले पावटी तूं म्हज्या सांगाताक आसतालो तेन्ना म्हाका कांयच सुणय जायना हांव चड नशिबूत देवान म्हाका तुजी असली गोरतान फावो केली म्हजे लागीं काका जालोले तेन्ना तुवें म्हाका केन्नाच कांयच सुणय करूंक ना एक सांग आमच्या लॅनिशाक वचून आसा हांव आयज ताचो रिजल्ट आसलो न्हय हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे आज तुगे बर्थडे म्हूण हांव 2 दीस जाले झेलो ना आवय तुगे बर्थडे म्हाका जितून जेवपा जाय हितून जेवपा जाय तागे पोट फूट कसो जेतलो हांव तुका कोण हांवें तुका वळखोंक ना म्हाका ना ओके हांव तुका सांगपाक सारको दिसलो ते आमच्या आदले म्युझिक स्कूल असले न्हय तांकां ती न्यू टिचर ओके हांव तेगे म्युझिक शिकयता मुलांचें नांव कितें तें पेद्रीन पेद्रीन ते आयोलीन टिचर आतां जावन बाबा तू सांगलो ते ओ शी सारको दिसलो रोखडेच आयल्या बस 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 पिया बेटा बियर घेतली बियर तू बाय खरेंच मा बियर पिताय खरेंच मा बियर बोल न्हू फादरी निगोजो सांगला खरेंच मा 100 पियप न्हू बियर पियप न्हू फकत आपलो उदो पियाय म्हूण दुकराचो मास खातो न्हू दुकरा मास होताय हांगो बाय खरेंच मा दुकरा मास हाय नाय फादरीन सांगला खरेंच मा मास हाय ना काय म्हूण दुकरा मास जाल्यार हाय ना काय म्हूण सांगला आता जाल्यार गाय कितलो जाय म्हूण घे तुझे गाजूचे आणि हे गायचे मान दुकराचो मास मास खायना आनी सोरो पियेना म्हणून खरेंच मजा जाल्यार कितें बाय म्हणू कितें जाला आपालप न्हू बरें हांव वयता आजून लॅनिशा घरा पावना खबर दिला समजलं वस्तू करिनाका फ्रेंडाला दिवलोक रावला आसलेले अगो बोयण ती म्हजी म्हाका हुस्को जायना जाल्यार आणि कोणाचा जातालो हो बिरमा कोणे हांवें तुका दोगांय कोणे खुशाल जायची खबर हाडल्या बाय द वे कोणे खुशी हॅपी बर्थडे थँक यू देवान तुका सदांच खुशाल दवरी हे लॅनिशा आयज तुझा रिझल्ट असलो न्हू अगो तू पास तरी जाला मगो ओय ना फर्स्ट क्लासीत पास जाला खरेंच हांव पास आसलेले तूं पास आसलेले म्हणून
वय 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 तू ताचे ट्युशन घेता न्हय वया तू म्हजें शिकोवप वर काडी नाका म्हाका शिकोवप ना जाल्यार कितें जालें देवान म्हाका गिन्यान दिलां कोणे तू बेश्टीक बेजार कित्याक जाता गे तू तर जाणा निर्मावाक फकाणां करपाची चड संवय आसा म्हणून लेनिशा फकाणां करपाचो टायम आसता पूण म्हाका पुरो लेनिशा तुजे उणयेक कसो राग येता पळय तो निर्माव पुरो कर आज सुनेचो बर्थडे आणि आवय फर्स्ट क्लासीत पास जाला सो आमी सांगतान सेलिब्रेट करूया ऑफ कोर्स रेस्पेक्ट गावलेले आणि या तुझ्या भावाचे तसे तुझे उणयेचे नाव सदांच वयर काढलेले ही तुझी उतरां सदांच म्हज्या मनात दवरतली आणि तुका आणि उणें केन्नाच नजर पडोंक दिवची ना आज आमच्या घरात डबल सेलिब्रेशन म्हणटोस आज घरात सेलिब्रेशन जावंकूच आहे तू एक काम कर भितर रोज खुजला ना तुझे उणें गादार कर इतल्या म्हणून बाजारात वेतान थोडे शॉपिंग करता ओके सी यू देयर बाय लॉट ज्या मनशा वेळाची किंमत गमक ना त्या मनशा मोगानूच पडोंक फावना देवा तूं वेळ कित्याक जालो ताली येवपाना त्याची स्वागत आवडला जमणी वणी तोड तूं हांगा कितें करता किती कोत्ता तुवें परमणीत फुलासताय न्हू तुवें मोहामूस भोंवताय आनी तुवें बरी चेडू वाचताय न्हू तुवें मुझ सारक्या तोंडाची येताय सजमोक ना हांव मुगो तुका अटॅक करून आयला तूं म्हाका कांयच याद करचो ना जोरी तूं लागीं आयलो जाल्यार हांव बॉम्ब मारतली कितें म्हणून बॉम्ब मारतले कोण तरी पावाय म्हणून बॉम्ब मारतले हिंग तुका कोण पावपाना हांव पावतलो तू कोण रे आनी कितें आयला आखा नक्षा पडलेल्याक आदार घेवन हांव वाघ आनी मुझ सामको तू बारक्या बोकडी वाघा तोंडा हात घालून दांत मेजपा सोजवीत करून नाका तशें तूं तुया वेळार एक वाघ हय आनी हांव एक ल्हान बोकडी आनी हो वाघ हे बोकडे खातलो गायस चल पळोवया हो वाघ हे बोकडे खातलो वय बोकडी या फकाण करता मरे म्हाका मारता इसको म्हाका मारता फकाण करता मरे अरे ती म्हाका ओळखना रे तुमगे वाड्या मरे हांव कपला हाडल्यान घर मरेन गेले हांव बिश्टू फकाण करता मरे आतां हांव म्युजीक शिकता म्युजीक शिकोवन जालें म्हणटरी हांव मागीर पिक्चर काडटलो कळ्ळो तेका लागून हांव बिश्टो गार्डनात चलता ते हांव मोगान सीन बी कितें घालपा मेळटा जाल्यार म्हाका मारता सांगता नाका म्युजीक शिकता तो एकदम बरें आसता पूण पिक्चर काडप आनी तें जाल्यार गार्डनान येवन अशें बरें दिसना जाल्यार तूं तुजें पिक्चर रिलीज जावचे आनी तुका मार पडटलो ना रे पिक्चर जालें तुमी कंटिन्यू करा
माझ्या मोगाही येता ये जडवा दनिशा अगो तुका कितले पावट सांगला म्हाका जरी येवंक लेट जाली जाल्यार असल्या अनवळखी मनशाक जाप कळे नाका म्हणून हे सगळे गळो तू गुन्हेगारी हे सगळे गळो गांव गुन्हेगारी आता कसो तू लेट येऊक ना हांव लेट येवंक ना आगो तुका फुलाची बॅग म्हणून हाडून गेलोलो पूण मागीर उगड आसलो आगो हे बागेनूच कितली कितली फुलां आसतात पळय रे निशा कितली फुलां म्हाका फोटोचे ना मगो ना जे म्हाका भिरांतूच दिसता आमी 3 वर्सां जालीं मोगान आसात पूण अजूनय तुवें आमच्या मोगाची खबर तुज्या घरच्यांक सांगल्या जय म्हाका भिरांत दिसता आवय जय म्हाका भिरांत दिसता अशें म्हणल्यार जालें पडलें पळ पुरो आतां आनी मुखार कांयच नाका हांव एक काम करता फाल्यां हांव तुमगे दोनपारचो येता आगो हांवें सांगलां फाल्यां हांव दोनपारचो तुमगे येता दोनपाराचो आमगे रे नाका हांवें सांगलां दोनपारचो येता म्हणल्यार येता आगो कित्याक नाका कित्याक आमी रांदची ना ते भाशेन तूंच रांदता दिसता घरांत हांव तुमगे जेवण हाकेना हांव आमच्या काजाराचें उलोवप करूंक येता पूण आनी कांयच ना सांगलां न्हू येता म्हणून येता मीन्स फोटो पूण देव मुडच्या केन्नाच फोटो ना हांव सांगला समाय पायना तुला कोणाच फोटो रस्त्याचेर म्हजें जिवीत सारतालो पूण एका दिसा म्हज्या नशिबान खेळ पावलो आनी ताणें म्हाका भावा सारको शिकयलो आनी ताच्या जाग्यार तो बरी एक नोकरी करता कितें जाला आनी ओगी स्पोर्ट मारता कित्याक कांयच ना जॅल हांव तुजें चिंततालो अशें चिंतता आनी कितें म्हणून जॅल जरी तू म्हाका त्या दिसा पावो नासलो जाल्यार म्हणजे कितें जावपाचें पळयतें आनी हे तुजे उपकार हांव कशें म्हूण फारीक करूं अरे बाबा हांवें तुजेर कसलो उपकार केला म्हाका सांग म्हणटा जें देवान मनशाक दिला तेंच ताका फाव जाता खरेंच तूं समजा महान जे सगळे मुली तुजे सारकिल्ले आसले जाल्यार आयज जगलो पासून तुका अनाथ उरचो नासलो डायलॉग मागता व्हेरी नायस अरे पिशा हांव समजता हांव बाकी कारण सांग मोठी मामी ल्हान आसली तेन्ना ती सोंपली काय म्हाका कितेंच काय बाग बेस्ता जायते कितें जाता पूण मोसो म्हणटलो म्हाका कोणूच नासलो त्या वेळार देवा बापान तुका एक आंच बोडवो कसो म्हज्या जिवितांत हाडलो पूण हांवें त्या आंच बोडव्यान म्हजेर एक ल्हानसो उपकार करचो पडटलो उपकारच कित्याक हांव तुजे पासून म्हजो जीव पासून दिवता अरे तूं आसा येदोसो तो आनी कोणाक जाय तूं जाणाने तूं जाणा हांव निशाचो खूब मोग करता म्हणून अरे ह्या पिशा भशेन ताचो मोग करता पूण 3 वर्सां जालीं आमच्या मोगाची खबर ताणें आजून घरच्यांक सांगूंक ना
देखून काल म्हाका ताजो गार्डनान इतलो राग आयलो हांवें ताका सांगलें आयज दोनपारचो तांगेर येता म्हणून सांगला तें बरें आसा रे नेश मागीर कितें जालें रे सांग न्हय आतां मरे नेश अरे सांग न्हय कितें जालें आतां मरे नेश अरे सांग न्हय कितें जालें आतां म्हाकाय भिरांत दिसता विरान दिसता कोत्ता तेन्ना विरान दिसूंक ना कोच कोत्ता तेन्ना कोण घेता मग कोत्ता तेन्ना मूय पासून वाग जाता जाल्यार तूं म्हाका कितें म्हणूंक सोदता तर ए धाकटुलोच फावो जाय रे कितें करूं जाणा आयज हांव तांचेर रोल ऑफ करूं येता न्हू देखून म्हाका जाय तूं म्हज्या बरोबर म्हजो पाय कसो जावं जाल्यार हांव तुजो पाय खंयच्याच एंगलांतल्यान पाय दिसतो ना न्हू तूं एक काम कर भाव तरी जा न्हय भाव जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना पळय कितें आसा हांवूच न्हवरो आनी हांवेनूच म्हज्या काजराचें उलोवप केल्यार बरें दिसता दिसना न्हू देखून प्लीज म्हजो भाव जावं प्लीज तूं कांय ना म्हणूंक जाता पाय जाल्यार पाय आगे म्हजी माय तशें जाल्यार शिवर येता मरे उलोवप पळय करून आतां. मागीर पळय नाका पळय वेचून आतां. शिवर चल पळय आमी या कितें पाय हांवूच नको हांवें कितें करचें पळय तें आज जेल आमगेर येवचो आसा आनी हांवें म्हजे मोगाची खबर मामाक आनी उमेक सांगूंक ना जरी जेल आमगेर आयलो जाल्यार हांवूच नको म्हजें कितें जातलें तें कितें जालें आनी तूं सगळेंच भियेल्ल्या भाशेन तुका कोणें कितें म्हणलां हय हय ना 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 हय 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 गोंय ना जालां कितें जाणाय म्हणे हांव खंय जाणा तुवें सांगल्यारच म्हाका कळटलें न्हू म्हणे हांव तुज्या मोगान पडला तूं उलयता तें कितें तकलेन बा सारकें आसा न्हय जाणाय हांव एका चेड्याच्या मोगान आसा ती खबर तेन्ना सांग तूं मोगान आसा न्ही हांव तुजेर मांग सांगो ना गो बाय तुमच्या बाबून म्हाका ना पडना कितें जालां हांव सांगो तूं सांग कितें जालां तुमचें आज तू कामाक वचो नाय ना वचूं ना कित्याक हांव तुका कितें सांगूंक सोदता तुका राग बी येवचो ना म्हाका न्ही राग जाल्यार म्हाका राग येवपा सारकी कसली खबर हाडल्या तर तुवें हांव एका चेड्याच्या मोगान आसा चेड्याच्या मोगान हांगा म्हजी भयणी हीच खबर सांगून तूं म्हाका इतलें भियेलें सांग तो भुरगो कोण तो एक्सक्यूज मी आमच्या भितर सांग जाता तुमी कोण हांवें तुमकां वळखोंक ना जस्टन म्हणटा हें ताचें घर न्हय लेनिशा एक काम कर भितर वच ताका कितें पिवंक काड ओके म्हाका तांचे लागीं उलोवंक जाय पळय लेनिशान म्हाका तुमच्या मोगाची खबर सांगल्या आनी म्हाका तुमच्या मोगाचेर कसली धाड पडना तूं जाणा हांवें म्हज्या भयणीक दूख म्हणटा तें केन्नाच दिवंक ना हांवें ताका सदांच मोगान वाडयलो आनी म्हाका जाय तोच मोग तुवें ताका दिलोलो आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमच्यान तुमकां सोबत दोर दिवंक घडचें ना कोण आनी हांव जाणा तूं लेनिशा सकाळ जमतान मोग करता केन्नाच कांय फुडें पडटा तुम्ही समजा तोच्या न्हय जर हे घडटा तें कितें तर जॉयल तो तूं आनी हांव सगळें जॉयल तूं म्हणून दुनिया नो प्रॉब्लेम ओके जें मी आतां कितें उलयलां तें तुका मानला न्हय ओय 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 ताका मारला आनी म्हाका मारला म्हणटोच जालें राव रे काळजार जातलो तो आमकां ताच्याच तोंडांतल्यान आयकोंक जाय हांव आनी कितें सांगू दोतोक लागून हांव ताचे लागीं काजार जायना हांव ताचे लागीं काजार जाता कित्याक हांव ताचो इतलो मोग करता हांव म्हज्या काजाच्या कोलाक खरेंच इतलो म्हज्या भयणीचो मोग करता हांव चड कुशाल हांवें तुजें उतरां आयकून तशें जाल्यार आमचें डान्स खबर रे बाबा डान्स आगे अरे जय चड आपूच जायनाका तुजे डान्स जाले मरे चल आतां आमी या अरे राव रे मातशें वाडून गेला म्हाका फोन करून दी अरे हांव जाणा रे तूं लेनिशाक पळोवंक सोदता म्हणून ताका मागीर मेलो जाता आमकां मिटिंगेक वचपाक टायम जाता बरें तोरा आमी येतात आनी राव रे कितें भियोन नाका 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 दुसरे फाटी आमी जेवणाकूच येतले उणे जेल ते गेले होय कसली मिटीशी आसा पळय जेल तुका मारलो न्हय हागो म्हजी भयणी म्हाका कितें मानूंक जाय
काय जातेले पळते तू तुका मानले म्हणून श्याम काय मानता थँक्यू जोयल पळोवंक कसो दिसता गे एकदम बरो दिसता सारको शाहरुख खान की काजल आवडली टीचर भुरग्यांक म्युझिक शिकयता बरे भुरगे कोणी नाय मस्ते शिकोंक येता येऊन सारकेच पळय जीव म्हजो खाता शीक म्हटल्यार हे भुरगे कशे मोदीन ते कोन्ना टीचर मोगाची टीचर मोगाची टीचर आमकां म्युझिक शिकयता कुडीत रगत येता आमकां म्युझिक शिकयता कुडीत रगत येता मागीर बोस 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 आमकां मागीर बाबा गेले म्युझिक स्कूल ताका इस्लाम हांव हिंगा प्रिंसिपल एज अ हेड म्युझिक टीचर म्हळ्या भुरग्यांक म्युझिक शिकयता हे कितुली वर्सांनी हे दोगदा भुरगे म्युझिक शिकयताय पूण सामके झिरो रे बाबा एकूय ताका म्युझिकाचे दोर आनी म्युझिका कोर म्हणून कांय खबर ना गुड मॉर्निंग भुरग्यांनो गुड मॉर्निंग टीचर येयले न्हू हय तुमकां म्युझिक कांय शिकवलें कितें उगड आसा मरे हय ओके म्हाका एक सांग सोल्फा मातशें सोल्फा म्हणटा सोल्फा सोल्फा हय सोल्फा म्युजिका सोल्फा एस्कोन do re mi do re mi अरे लॉलिया तो रेमी दुबई गेलो खेळतो ना तो रेमी हा गोंय हा एस्को सोल्फा निगे टीचर do re mi म्हणलो अरे तो रेमी नु ते तो रेमी के तो रेमी गेले एस्को तू म्युझिक शिकतले रे बाबा एडीचे तुम्ही होत जीव हाय काबार कोताय मला दिस बर नो रे तू काय म्युझिक शिकवले पळ ते माशिले म्युझिक वाजून दाखव बघा टीचर म्युझिक म्हणजे सारखे रत्न हा टीचर यू नो आय एम द नेबर ऑफ क्रिस फेरी and my father's name चेरी चेरी कोण चेरी चेरी तू बरा फेरी फेरी वाज बरोबर स्टार्ट म्युझिक वाजले म्युझिक रे कोणा गोड्या बोय लांबेसो करून शी कोताय पण टीचर तेजा पण असा बरो वाजता हांव जाणा मुगेले इस्काचे नाव म्युझिकासाठी वयर काडा म्हणटा तो भुरगो बोल टीचर I am the whole and soul of musician. Very good. All music is running inside my body. Good. My blood is celebrating the music. Good. You know, teacher? Yes. I learned music inside the stomach of my mother. पण त्या माहिती कसा शिकवलेलो म्युझिक टीचर आता असो पीस मात म्हणजे सगळी लोकां रडयता ओके रोडे कितको लोकां रडयता ते म्हाका आमगे कापोसतात तेचो आतां कमेस कोत्ता या कमेस कोत्ता वड माता किती किती कचरायचो मोत किती रे म्हजी नाका मजगता आणि मागतो मोड मात दिसा आणि म्हाका लोकां रडयता मरे म्युझिक आजयलो म्युझिक आता लोकां रोडयल्या आनी को तुझ्या आवय सायबा बोल हांव म्हाका पासून येयला म्हण म्हाका गिरास तू काशावर रेडी करपा मोठो खामू ते वालीना फुटले आपोय
हाचे फार झाले पडले पहिले म्हाका तुजे फोटो हाडला तुजे मुगे फोटो आवय नाव साहेबा केर ना बरे कोणा मुगे फोटो मागो ना आज पहिली पार्टी मुगे फोटो मागिला तेव्हा तू मुगे फोटो कित कर देव घराका उलटी लापागू ना टिचर त्याला शिवर हुशार कोणा घरी तो नु ना टिचर त्याला शिवर पर सांगान बाबा ना टिचर मुगे फोटो तू किती आजा आगे टिचर मुगे बहिणीगे धाकटे छाड मुगे राती जेयना जेवपा त्रास करता म्हाका भियेना तो मागीर तुझे फोटो दाखोवन ताणे भिवपा जायो म्हणलो म्हणतात देवाचो खूट देवूच जाणा देव ताच्या मनशाक ताचे नशीब भरून ह्या संवसारान धाडटा हांव एक दोतोर आनी देवान म्हाका आपलो गूण दिला आनी तो म्हटल्यार ताच्या आदारान दुयेंताक बरो करपाचो कोण जॉयल यो भितर आतां तुजी भलायकी कशी आसा डॉक्टर तेच सांगूक म्हूण आयलो डॉक्टर तुवें दिले तितले वखदां हांव डेलीच्या डेली घेता डॉक्टर पूण आयज काल डॉक्टर आयज काल म्हजी तकली फुटोच शिवता जॉयल तूं चड चिंतता आसतलो तुवें चड चिंतोक फावना आनी तूं तो एकलोच आसा तूं इतल्या कित्याक चिंतता डॉक्टर म्हणटात न्हय जो मनीस एक सुरो आसता ताका चिंतना केन्नाच साडिना म्हणून एक डॉक्टर हे फुडें हांवें चिंतला एक सूरपण पयस करूंक हांव काजार जावं कितें काजार कितें जालें डॉक्टर डॉक्टर काजार हें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान येना फुडें तुवें सगळें तुजें रूपूच वतलें डॉक्टर कितें जालां कांयच ना पूण कितें डॉक्टर डॉक्टर ह्या दिसांनी तूं म्हाका परत परत आपयता आपयलेले पावट तूं म्हाजो टेस्ट करता म्हजो MRI काडटा पूण आयज मेरेन तुवें म्हाका सांगूंक ना डॉक्टर म्हाका कसलें दुयेंस आसा जाल्यार जिवाक घोटाय घे आनी देवाचे तुजो भावाक दवर देवाक जाय जाल्यार ते ओल्या लाकडाक पासून उजो पेटोवंक येता डॉक्टर प्लीज असो उमळें उलय नाका कित्याक ते उमळें म्हाका सोजमूक येना जोरी म्हाका कसलें दुयेंस लागता तेन्ना म्हाका सांग डॉक्टर जॉयल पूण आनी कितें डॉक्टर दुयेंस आसा जाल्यार आसा न्हय आनी व्हडलेशें कितें आसा जोरी म्हाका दुयेंस आसा डॉक्टर म्हाका तें आयकोंक म्हज्या जिवाक खोटें आसा देखून म्हाका सांग डॉक्टर म्हाका कितें जालां तशें जाल्यार भितर ये हांव तुका तुजे रिपोर्ट दाखयता हॅलो निशा कशें आसाय हाय एकदम बरें आसा आनी आज तूं गार्डनान सो कितें रे मोगान बी पडला हांव हाय मोगान म्हज्या मोगान कोण चडू पडटा तो कित्याक तू पळोवंक बरो दिसना कितें खरेंच होय हांव बरो दिसता होय जाल्यार तूं म्हज्या मोगान पडटा नेश ही तुजी फकाणां करपाची केन्नाच वेचिनात लॅनिशा म्हणजे जिवीत फकत 4 दिसांचे ते आमी हसोन घेवंक सारूंक जाय बरें तर म्हाका वेळ जाता म्हाका गरजेचें कितें काम आसा ओके बाय शीट नेश कितें जालें म्हणजे थोडें कितें पडलां मातशें पळय राव नेश राव हांव काडटा म्हाकाच रावतलें बरें आसा लॅनिशा खरेंच फालोर तुका लॅनिशा जाय मोग तूं मजो कोत्ता पूण मजा नेशा वांगडा तू कितें उलयता नेशाच्या दोळ्यान कितें पडलेलें म्हणून ती हांव काडटाली हांवें म्हज्या दोळ्यान पळयत ना तो काय म्हाका फोट मारता ते फोट मारिना खरेंच म्हज्या दोळे कितें पडलेले आनी तुका कितें सोज म्हणो तूं जालो कितें तुजें रूप तर राजाचें पूण कोण तूं केवतराचें रे हांवें फकत तुजो म्हणटाला तुजो आनी ह्या काळजान फकत तुका आसा केम तुका खरेंच तुज्या काळजान म्हाका जागो आसा म्हणजे आनी खरेंच तुज्या काळजान म्हाका जागो आसा जाल्यार ह्या काळजान लेशा कित्याक
मोजी तो फिरला या सगळ्या चांगला मोजी तो फिरच्या आधी आगा सोडला बॉस मी काय चांगला आगा सोडला बॉस मी चांगला बॉस सत्य करीसा चलो गप चले अरे बॉस तुझ्यासारखे आहे लेकिन केले किती चल एफ्रेंड किती गेले किती आले त्या धावडायला म्हणून तुका दुःख लागली क्या होतं अगं क्या आलो तू काय होतं जाय चला रोज यायच्या पुरं तुम्ही दोघांनी मिळून नका सोडायला प्लीज लागी आहे नका लगेच माका तुझ्याशी आणि का जाऊ माका प्लीज तू मगा जोडला जाणार हो समाज मगा असतो आमच्या उद्या कधी बाकीच्या मुला सांगते जय प्लीज मगा सोडून बसा नका हा तुझ्या पाया पडता जय प्लीज ना जोड कुशा कारण माझी सगळी जितलेली चितना आता शांती सांग पावली थोड्या दिसांनी माझ्या बोणीच्या काजात आणि माझ्या मातावाला पे सारखं चुडो जातलो वय जस्टन म्हाकाय जाय आसलेले आमचे लेनिशा एका बऱ्या गोराब्यान पडलेलो आणि शेगी देवान आमचे मागणे आयकले जाणकले मग जो कोण देवाचेर भावा दवरता न्हय ताका देव केन्नाच सांडिना लेनिशा कितें जालें तूं रडटा कितें जालें लेनिशा लेनिशा कितें जाला तू ओके कितें सांग लेनिशा जर तर तुका कोणें कितें म्हणलें जाल्यार म्हाका सांग आतां गांवचो विचार तरी करता उने हेरमा तुम्ही माझ्या सुखाक अशें आले न्हय सोदमात ते सुख कबार झालं म्हणून सूख कवर जालें तू कितें म्हणूंक सोदता लेनिशा जय सांगता माझ्या लागीं काजार जायना म्हण कितें म्हणलें तुवें जॉय तुज्या लागीं काजार जायना जाल्यार कित्याक तो सांगता म्हाका आनी नेशाक बरें आसा तू गाडी नेशाक बरें आसा जाल्यार हांव दुबाताच्या मनान रिकोयलो कोणें हांव नको
हांव नेक्स्ट गार्डनान उलयताली तेन्ना हांव चित्ताच्या दोळ्यान कितें पडलें तें हांव काडटाली तेन्ना जल पावलो आनी तो आमकां दोगांक दुबावंक लागलो जाल्यार उणे तूंच म्हाका सांग जें कितें हांवें नाका तूं ना दिक्षा, तुवें चूक करूंक ना. तुवें एक मनीसपणाचो कायदो केला आनी चोय मनीसपण विसरला. चला किल्लेबा हांवें म्हज्या भोंवणीच्या दोळ्यांत दूख पुडो तो केन्नाच पळोवंक ना. पूण आयज त्या जॉयलाचे मोगान दुखणारी रडटा. म्हजी भोंवणी तूं रडो नाका म्हजी भोंवणी. हांव आतां जॉयलागेर वेता आनी ताका विचारता तुज्या लागीं कित्याक काजच खेळला पळय तो. दुगना हांव तुमकां दोगांयकूय बऱ्यान सांगता हांव ताका ओगी रावचो ना. आतां सवकाच्या घरा हांव गेला हांव ताका बरें सोडचो ना. आतां सवकाच्या घरा हांव गेला हांव ताका बरें सोडचो ना. दुनिया तूं जॉयलाचें मन बदल. हांवच नको म्हजें जिवीत कितें जाय तें म्हजें जिवीत जावन आसा त्या पानार आसतलें झाडां परी चोरी त्या झाडान आपल्याकूच सावळी दिवंक पडना जाल्यार तें झाडांनी दुसऱ्याक सावळी कशें दितलें. कोण तुवें केसाच बाबा असं बरोबर सांग अग्नेलाचो कसलो आमगे चोरी कोण बाबा कारणा सांगता रे. अरे म्हज्या मरे म्युझिक शिकोवन धाड रे. आतां मरे पिक्चर काडला पिक्चर काढून अरे म्हाकोडे मरे 3 स्टोरी आहाय. 3 स्टोरी म्हाका खुर्ची घालपाक ती कोण मरे मातशें हेल्प करता म्हाका. 3 स्टोरी आहाय रे म्हाकाडे मातशें हेल्प कर म्हाका सांगता. पयली पिक्चर मरे म्हणजे शाहरुख खान आणि रवीना टंडन. शाहरुख खान रवीना टंडन मध्ये मोगान असताय. शाहरुख खान रवीना टंडन मोकोत्ता 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 कितले बाबडी मोकोत्ता 5 पड्ड्यापासून मोकोत रे. मागीर 6व्या पड्ड्या तो ताका सोडटा आणि 7व्या पड्ड्या मरे शाहरुख खाना मरे फाय मोडटा आणि तो मागीर गेडीर पडटा. एक स्टोरी झाली मरे. दुसरी स्टोरी मरे सकाळी कान मरे आणि आईशा टाक्या काय सकाळी कान मरे आईशा टाक्या मोकोत्ता 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 मोकोत्ता. अरे कितले बावडी मोकोत्ता 5 पड्ड्या मोकोत रे. 6व्या पड्ड्या ताका सोडटा आणि 7व्या पड्ड्या मरे त्याची बँड मोडटा आणि गेडीर पडटा. 2 काबार 2 बरे असतात. तिसरी अक्षय कुमार मरे आणि जुली चावला. अक्षय कुमार मरे जुली चावला मोकोत्ता 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 मोकोत्ता. बाबा कितले बावडी मोकोत्ता 5 पड्ड्या मोकोत रे. 6व्या पड्ड्याने सोडटा आणि तो बाय मरे एक सान वाटता. आग्नेल इथे फाला तू म्हाका मारता. तू खबर ना कोणा मारते तू खबर ना. अरे तू तुझे होगले मोकोता 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 आणि सगळ्या पड्याच्या सोडता.
परत आयला दिसता या भितर दर्शन आणि बॉस हा तुम्ही बॉस घेऊ तुला पण हांव तुका विचारूंक काय तुवें म्हजी भोंवडेक कितें सांगलां हो जाल्यार भयणीची केस घेवन आयला कशें तर तुका तुज्या भयणीक सांगूंक ना हांवें ताका कितें सांगलां पळय तें सांगलां पूण हें सगळें म्हाका तुज्या तोंडांतल्यान आयकूंक जाय आनी हांव सोडा चित्तालो तुजे भयणीक बरें कोणाचें चेडूं म्हणून सोडाच म्हाका दिसतालें पूण ना ते मोग कसो कोत्ता हें फकत एक नाटक आसलें आनी ते मोग जाते नेशा वांगडा मारता जाल्यार तूं कितें उलयता म्हजी भयण एक वायट गुणाची न्हय पूण तूं जावन आसा एक दान वस्तुरी फक्त नेशेच दोळ्यान कितें पडलां म्हणून फकत काडटलें आनी कारण ताणें मनीसपणाचो कायदो केला मनीसपणाचो कायदो केला जाल्यार तूं म्हाका सांग मनीसपणाचो कायदो असो वेगळ्यान घेवन करूंक जाय अरे देव सोडा या आधी ती खुर्च्या काडनात खुर्च्या मागेर म्हाका लिपोन मेळोंक ना म्हणून तुला काय इन्फॉर्मेशन असेल बस त्याच्या मागी काजार जावं तो यांना कितें उलयता जर तर तूं म्हजे भोंवडी लागीं काजार जायनासल्यार ह्या समोर गोंग ताका तोंड आसलें जय प्लीज प्लीज आमकां लॉस अरे लॉस म्हणटा ती तुझे भयणीक पयली आसपाक जाय व्हारान गेल्या दुधाचेर रडोवंक कसलोच फायदो ना रोस्टल देखून एकूच उतरान हांव तुका सांगता हांव तुज्या भयणी लायक काजार जायना Abito soron Osaki dakotai bobau Kapui daru sonta Bononi muntu zosobau Mojagat muridumu Monak nasoi matau dubau Ausuga korian sungsona Asunji asa hobau Kita lagi kajar kata Kalau tunggu tercatur Kapan tak suka aslian Akan syukur dusun Suka pamir konyang Dekun gomna tunga valor Koin moja sultona Sosara sigo asosun Koin moja sultona Sosara sigo asosun जर कित्याक म्हणून तूं म्हजें आयकून घेना चोय हांवें म्हज्या भोंवडीच्या तोंडात दूख म्हणून तें केन्नाच पळोवंक ना पूण आयज तें तुजें मोगान पळोवन दुखान रडटा जय प्लीज आमचे चुडचुडे करी कर न्हू जय प्लीज आमकां लोचन घालू नाका बरें आसा चुचुरे कर म्हणटा न्हू जश्ट बरें आसा चुचुरे कोत्ता कोणे तुमचे चुचुरे करून काजार जावं चोर आसा कोणेच चोर आसा पूण तो आयज तुवें म्हाका दाराक दोन दिवची पडटली कितें उलयता हांवें तर तुका पयलें सांगलेलें तीन दिसांक दोन आमचे जीव गळचे ना पुरत हांव सदांच समजतालो तूं एक दोन कामजाचो मुनीस म्हणून पूण आयज म्हाका घोमण आयलें हे तुजे वाटेर आसा तें कालीच न्ही पूण एक फातर म्हणून तुम्ही सोदता तूं कोणाच्या घरांत आसा तो दर्शन ह्या वेळार तूं म्हज्या घरांत आसा आनी म्हज्या घरांत आसतना तूं असो म्हाका मादार करता हांवें सांगलां गेलोच एक जाण आसो एका दिसा तुका म्हज्या भोंवडीचो शिराप जेलो लागतलो
हे मरे ती दोघांनी भुरग्याचे तिसराच येता इसला मी तुगली हानवले जाय म्युझिक म्हणून एक शिकवाय ना आयज आमचे गव्हर्नमेंट स्कीम काढवा एका जनरल नॉलेज मागे क्विज बी कॉम्पिटिशन ऑरपा म्हणून सो या तुम्ही पावले खबर ना येतो म्हणजे पा झालं टाइम टीचर आमकां पळयलाची टीचर होय तुमकां म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट घे येनाक म्हणून सांगलो कित्याक म्युझिक म्हणजे तुम तगल्या कॅशेवच ना ताका लागून हांवें तुमकां जनरल नॉलेज कितें शिकोवन दिवपा पयला सोय जनरल नॉलेज म्हणजे मनशा तुगले आसांगू जाय होय टीचर जनरल नॉलेज म्हणले कितें आमी जाणा टीचर जनरल नॉलेज म्हणजे कितें आमकां खबर आहा टीचर सांग नाका खबर आहा मरे होय टीचर गुड बरें जालें तशें खबर आसांगू जाय टीचर जनरल नॉलेज म्हणल्यार कितें अरे नॉलेज आतां हांव तुका विचारता जनरल नॉलेज खबर आहा म्हाका खबर आहा तूं सांगता मरे तूं आज जनरल नॉलेज म्हणटी मनशा तुगल्या भितर आसता बरें टीचर ओके सो बाबा तुका पयलीं जाता ओके टीचर Spell the spelling of banana. BANANANANA. Wrong! Why wrong? Because your banana is too long. किती सारको बट येता तुका जाता म्हाका होय टीचर 5 जनावरांची नाव सांग जी जनावरां उदकांकूय रावताय आनी जमनीचेरूय रावताय इतलो डिफिकल्ट क्वेश्चन काय टीचर सांग 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 तरी पण सांगता हय सांग कुल्ली हय गुड कासव गुड बेबो गुड दोन उरलाय हय दोन उरलाय बेब्या पाय आणि बेब्या माय आवय काय बाबू या भुरग्या तुगल्या देवान मेंदू दिला पूण मेंदू आमी तो आनी कांय घेवन आसय तूं मरे एश कोन तुमी हातले सारकें एश कोन न्यूज कॉम्पिटिशन ऑरपाचें सो तूं आज मरे आनी 3 क्वेश्चन आहाय कळ्ळें न्हू हे सारकें मेन एग्जामीन पळय बाबू तूं एश हय ताका ताका जाता आजरे आन्सर मातशें व्हडल्यान सांग हांव कॉपी करता व्हडल्यान आन्सर सांग वचत बी नाका वचत चल पयलो क्वेश्चन 60 plus 40 कितुले 100 मनाचा दिसतो आयकतो झाडार उडकी मारपी जनावर कोण हेटे चल समज आता आमकां बॉम्बे वचूं जाय तूं बॉम्बे ट्रेनीन वयता आनी हांव बॉम्बे प्लेनान वयता म्हाका सांग आमच्या दोगांच्या मदें बॉम्बे पयलो कोण पावतलो आणि दुसरी कोणूच नो टीचर पण तू टीचर तू म्हाका सांग हो भुरगो फुडां बरो मुखार पावतलो हय नेक्स्ट तुयो टीचर हांव जाण टीचर हय म्हाका एक सांग 70 plus 30 कितुले 100 गुड सो आता म्हाका एक सांग झाडार उडकी मारपी जनावर कोण हेक्टे गुड म्हाका एक सांग आता समज तुका कोणा येताल म्हणटा न्हू ह्या क्लासो आनी हेजे प्रिंसिपल कोण काय तूं कितें सांगतलो आनी कोण न्हू टीचर मुंटू टीचर गुड व्हेरी गुड तूं तुका जायते हा बोलो हा हय आता निमाण प्रश्न जाता कोण निमाण प्रश्न म्हाका एक सांग एक गाय उदका पोल जाल्या थोड्या पोल जाल्या ती कितको भायर सरतली चालान भायर सरतली रॉंग धांवान भायर सरतली रॉंग न्हिदोन भायर सरतली ऐक्यान भायर सरतली एक गाय थोड्या पोल जाल्या ती भिजोन भायर सरतली
आमच्या घरातून लोकांपासून मुका बरे भाशेन रावपाक जेवपाक तुका सुसेग ना का तू सगळो खबर कोता आहे तुका न्हवऱ्यान सोड म्हणून तू तेंगे बाय तू काय ऐक ना गो बाय काय ऐक नाका लोक उलोवपा जाय का तू काय नाका तुका मालिक बऱ्या चेड्या सोदी कोण तुका तेव्हा काजार कोताय हांवें बघत जोयालाचा मोग केला आणि कोणाचोच करूंक ना अगो बाय प्लीज आय गो चोय गो तू तेगे चिंतून दुयेंत पडो मगो बाय दुयेंत पडोले मातशें तुगे उलये गेले आनी भागे तेगे पुच्छीत गो बाय हा तू सारके भाशेन रोटे चोयन ती बाडी सारकी तुके हाय 3 दीस जाले तुका लागून ती जैन हाय काय ना गो बाय मातशें चीत गो बाय चीत गो आनी चिंतपा ना तुका सांगून पायत ना बाय हांव काय पायत ना तेंगे तूं रडयत राव काय अलिशा तू बागे रडताय आणि कित्याक आणि कितें करू नयेस हेच बागेन आमचो मोग जालोलो आणि हेच बागेन आमचो मोगाचो बांधपाक तुटलो आणि त्याला म्हजे चूक कबार केले अलिशा चूक केन्नाच काबार जायना पूण ती आमची परीक्षा घेता जयालान म्हाका अशें करपाचें न्हय हांव ताका म्हजो फुडाराचो सांगाती उजोवंक मागताली लॅरिशा हातून ताचो कसलोच गुन्यांव ना तो सगळो गुन्यांव जो आसा म्हजो म्हाका लागून तुमच्या मध्ये फूट पडलो आणि तू कांयच भियो नाका हांव जेसूक तुका परत हाडटलो ना नेस ना जयालान म्हजें चूक करून म्हज्या जिवितान चूक घातलें जरी तो म्हाका सोडून दुसऱ्या चेडवा लागीं काजार जाता जाल्यार म्हजो शिरो ताका चेडूं लागतलो लॅरिशा तशें म्हणो नाका देवाक पासून वायट दिसतलें देवान सांगला तुगेलो भोगसूंक जाय म्हणून आनी देवाक जाय जाल्यार तुमचो एक चेडूं लेक जातलो म्हाका लागीं चोना नेस जयान म्हजे लागीं काजार जातलो म्हणून तुका तशें दिसता जाल्यार आतांच आमी ताच्या घरा लागया आनी चड सांगून ताच्या मनाले तुका पयस करूया जीवितांचा मुंगा स्वप्न देव तुका
सोनिया तुझ्या तुझ्या बेगीन आपण वच्ची आली दुनिया त्या माझे काम शांती पाहू तुम्हाला काय आली सोनिया आमच्या काम शांती पाहू त्यांनाच दिवचा नेक्स्ट आयलो अरे नेक्स्ट किती दिवस झाले तुका फोन मारतलो नेक्स्ट अरे फोन मारतलो म्हणजे ऐकूय कोणा तुरीच लायक नासलो नेक्स्ट किती आला नेक्स्ट अरे नेक्स्ट दिवसा तुका उस्क्यात आलो म्हाका उस्क्यात आलो आणि कित्याक आणि म्हजे बोलाटा घालू उलोय नेक्स्ट साहेब बोलते उलोय अरे पण उलोयच्या आधी हांव कितें सांगता तें तुवें आयक नेक्स्ट पयलीं हांव सांगता तूं आयक लॅनिशा जावन आसा निरपराधी चेडू ताजो कसलोच गुन्यांव ना आनी ताका मदीं सजा आसा जाल्यार ती म्हाका फावो कर आनी ते इनोसंट चेडवाक तूं घात कोरी ना काय कितें दिसता नेक्स्ट अरे तुका कितें दिसता असो लॅनिशाक घात करून हांव कुशल आसा मग असो कितें सोड नेक्स्ट तुवें सांगलें तूं कितें सांगलें तें हांवें आयकलें तूं मजा पेपर तुझ्या माहिती दोन नॅश या आणि बसले पेपर नॅश जाऊन असं मजा आहे माझ्या बेसाचे मोठे प्रॉपर्टी तुझ्या पेपर्स नॅश आणि सगळे पेपर्स नॅश सगळे पेपर्स हवे तुझ्या नावार कित्याक माझ्या नावार आणि कित्याक जयात कित्याक रुपयाचा नॅश मुझे लगी बातें बेस गिरेज का सोरे मुझे लगी बोला कि ना तो ये कितना दूर काटता है करी सब बहुत खुशाल समाज इंशाल्लाह तू सारा जे माकुस के तू असते जे तू काय ड्रेस आणि कसले जे ओय म्हाका आनी दुयेंस तेच हांव देवनूय म्हाका दुयेंस जावंक शकता म्हाका ब्रेन ट्यूमर जाला रे सत्याच उलयता सत्याच उलयता डॉक्टरान सांगला लेनिशा डॉक्टरान सांगलाय म्हजी निमणी स्टेज Lenisha koneksyon mo kota koneksyon mo kota Lenisha kazari jiwita kistu pada kotsa na kinagawin mo ka nirmon na Lenisha ano to Diyo na to Diyo nuy एकूच बोजा हवे जालो त्याच्या लायका जाऊ तेव्हा तुका नाका जाले न्हय ए लेनिशा तू घरात मग करता घरात मग करता अरे माझ्या मोगापासून किती करत करे सर असं त्याला मग जाय लेनिशा तू नाही लायका झाले सत्य तुला का लेनिशा नेक्स्ट माझं नाव नेक्स्ट अजून मेरे तुला माझ्या शॉप घेऊन तर ऐकला नाही नेक्स्ट म्हाका जाय नेक्स्ट म्हाका जाय तू दादर जाऊ किती जाय जाय नेक्स्ट पाया पडो नेक्स्ट पाया पडो नेक्स्ट प्लीज पाया पडो प्लीज लेनिशा लायक का नाव नेक्स्ट नेक्स्ट पाया पडो चल आज का नाम ना निराशी करू शकते ना जे चला तू काय करतो लेनिशा पण का जाऊन तयार असा पण का जाऊन तयार असा तो तू कसं चुका ए बिशा ए रोडा ना का वाचवाय अरे रोडा ना अरे किती झालं तुमच्या सांगा लग्न असं तुमका कुशाल अरे रोडा ना का निमण्या वेळा तरी काल खरेच तुला मग कुठला नव्हता असतो बस त्याला वेळ ना एक निमणी मारली
टेलिव्हिजन म्हाका वेग तुझा बघ कोणता बघायचा काजल चौधरीचा उडना मारू आजच्याला जीवितात उठण्यावर तू एक पाव करून जीवितात साडलो